हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा बुधवार आणि सकाळची न्ही आता 11:30 जाल्या. सकाळ अशी न्ही दनपार जी आसा पळय ती जाल्ली आसा. ऑलमोस्ट 11:30 जाल्या म्हळ्यार दनपारच जाली ना. तर दनपार जाल्ली आसा आणि आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांव आतां स्टार्ट करता. तर ह्या दिसांनी कंटिन्यू व्हिडिओज जे आसा पळय ते हांवें शूट केल्या. श्राद्धाचो पयर, मागीर तेच्या नंतर ना श्राद्धाच्या पयलीं हेजो संडे मार्केट, मागीर श्राद्ध जालें, नागपंचम जालें, आनी आयज हो मिनी बेबी शावराचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो तुमच्या वांगडा शेअर करता. आतां तुमी म्हणटली मिनी बेबी शावर म्हटल्यार, तर बेबी शावराक जे कितें रिच्युअल्स आसता पळय ते त्या दिसा करतलीच, बट एक्स्ट्राचे जे रिच्युअल्स आसा पळय जे आमचे सायडीन करता ते थोडेशे रिच्युअल्स आसा म्हळ्यार देवा रिलेटेड जे कितें करपाचें आसा पळय ते आयज करतले. म्हटल्यार कशें खबर आसा, खूब जाणांक तुमकां खबर बी आसतली, देवाक न्ही कायंड ऑफ वाडी काडटा म्हणटा पळय तशी काडटात. 5 देवांक स्वीट्स केळी अशें करून देवाचो मान जो आसा पळय तो काडटा देवाक. म्हळ्यार कशें बेबी शावराक बी गडबड जाता न्ही, सकाळ फुडें मागीर सगळे तयारी करप आनी भायर सर हे कर, कोण येता गेस्ट तांकां अटेंड कर आनी ते देवाचें कर, सगळें पॉसिबल जायना. सो ताका लागून तो जो देवाचो कितें रिच्युअल आसा पळय तो आयज करता. देवाचो मान जो देवाक दिवपाचो आसा पळय तो कशें कितें तें तुमकां फुडें दाखयतलेंच हांव. म्हटल्यार व्हिडिओ शूट करता तेन्ना. आनी हें सगळें जें आसा पळय तें म्हाका करपाक मेळना, म्हळ्यार हांव करना. म्हाज्या बेबी शावराचे रिच्युअल्स जे आसा पळय न्हू देवा रिलेटेड ते हांवें करप ना. सो ताका लागून मामीक आपयला, मामी येतली आनी एक सवाशिणी कपला लावपाचें, इतलेंच बारीकशें अशें आसा आयज. सो ताका लागून जेवणाची प्रिपरेशन चालू आसा. म्हळ्यार गायेक पान काडपाक जाय. आतां देवाचें कितेंच करता म्हणटा गायेक पयलीं पान काडपाक जाय न्ही. सो ताका लागून जेवण थोडेंशें करता. म्हणल्यार आंबाड्याचो रोस करता, शीत करता आनी भाजी हाडपाक गेल्लो हो गांवठी घोसाळी मेळूना. सो ताका लागून आंबाड्याची चटणी आनी गोडशें करतलें आनी कितें आनी पळोवया शीत करतलें न्ही आनी कितें जाता तें पळोवया. जालें जाल्यार लोणचें पापड आसाच, कितें फ्राय करतलें नाल्यार डीप फ्राय कितें करतलें पळोवया कशें कितें तें भजी बीन फ्लावराची. सो हो आसा आयचो मेनू जेवणाचो. तर गायेक पान काडपा लागून जस्ट आनी आमी दोगांय जेवपाचें. तर मागीर जे जे कितें रिच्युअल्स जातले पळय दाखयता तुमकां. सो तुमी आतां कन्फ्यूज जायनाका की आयज बेबी शावराचे रिच्युअल्स करता म्हणटकीर बेबी शावर करचो नाका म्हणून. करतलो, बेबी शावर जो करपाचो आसा पळय तो करतलो, बट त्या दिसा गडबड जावूंक जायना म्हणून आमी मोस्टली न्ही पयले दिसा किंवा एक बरे दिसा खंयच्याय करता अशें म्हणून. सो हांव मातशें एक्स्ट्रा बेगीन करता. बेबी शावराक अजून टायम आसा. सो एकदां देवाचे रिच्युअल जे आसा पळय ते केले म्हणटकीर बेबी शावर मागीर केन्नाय करपाक जाता आनी कसोय करपाक जाता. आतां सगळीं जाण अशें म्हणटा न्ही म्हाका की 7वो म्हयनो लागलो की बॅग रेडी कर हे ते अशें म्हणटा न्ही. सो म्हाज्या मायंडाक अशें मागीर चल एटलिस्ट कितें अशें जालें टायमाचे पयलीं जाल्यार देवाचे तरी देवाक पावपाक जाय न्ही अशें म्हणून. तर 7वो म्हयनो जो आसा पळय न्हू तो म्हाका स्टार्ट जाला हे थोडे दीस पयलीं. सो ताका लागून स्टार्ट जातना सामको तोंडारच हांवें म्हटलें हे देवाचे रिच्युअल जे आसा पळय ते करया अशें म्हणून. सो भटाक विचारलें आयचो दीस बरो आसा म्हणून सांगलो भटान. सो ताका लागून आयच्या दिसाक हे रिच्युअल जे आसा पळय ते करता. जस्ट एक 15-20 मिनटाचेंच काम आसा. सो ते दाखयता मागीर तुमकां कशें कितें तें. आनी आयज भायलो वेदर हे पळय दाखयता तुमकां सारको. सो हे पळय भायर न्ही आयज सामकी दमटी पावसान काळोख केला, वत ना कांय ना. काल असलें रखरख्याचें वत आशिल्लें, घेवपा जायनाशिल्लें आनी आयज पावस पडत आसा बट थांबून पडटा. कपडे आसा मशिनाक लायिल्ले, लायट ना, बुधवार न्ही. सो अर्दार मशीन उरलां, तर कपडे बी सुकोवपाक जाय. तर हें पळयात भायलो वेदर जो आसा पळय तो असो आसा ह्या रितीन. काळोख केला पावसान मातसो वयर, म्हळ्यार पडत आसा पावस. तर भितर या दाखयता तुमकां कितें कितें म्हाजी तयारी जाल्या ती. हेका न्ही एक्चुली हांवें मार्केटान धाडलेलें म्हाका घोसाळी जाय म्हणून. म्हणल्यार घोसाळी कांय मेळीत ना, गांवठी घोसाळी मेळत ना म्हाका. कितले दीस जाले सोदता, परचे संडेक हेका तेका सद्दां सोदली मेळूच ना. देवाची पुजा जाली, सगळें जालें. थोडेशें प्रिपरेशन म्हटल्यार हो भाजी आनी फुलां हाडपाक गेल्लो, दाखयता तुमकां फुलां. तर जायो हाडल्या, जायांचो सिजन न्ही. सो देवाक बी घातली, मम्मीक बी घातली फाती सवाशिणी कपला लावपाक. आनी हें प्लीज इग्नोर करा, हो म्हाजो क्राफ्ट वर्क तो हांगाच आसा. आनी मम्मीक फाती आनी हें घातलां जायो.
आणि मागीर सवाशीन येतली न्ही कपला लावपा तांकां. ओके. आणि हांगासर रांदपाचें काम जें आसा पळय ना तें चालू आसा. हे पळय आमाडे हाडलेले, मोठे आमाडे. सो म्हाजे कडेन जायना हे फोर्स मारून कट करपाक. हेका म्हटल्यार फोर्स मारून कट करून दी अशें म्हणून. तर तेजे कडेन बी जायना. हे खूब मातशें एक मरे तो मातसो जूक आसा. सो आमाडे चटणी करपाक जाय म्हाका. कुकर बी जो आसा पळय तो लायला हांगासर. सो बाकीचें सगळें चालू आसा जेवण. कुकर लावन दवरला, सगळें केलां. बारीक बारीक सगळें जाता. सो हे सगळें जें आसा पळय तें करून घेता. रांदपाचें जें कितें जालें, कितें ऑलरेडी 11:30 जाल्ली आसा. सो सगळें रांदून बिनून घेता आणि मागीर रांदून बी जालें की ना मागीर मामी बी येतकीर मेळटा तुमकां. ओके. सो चलो बाय. सारकें न्ही एकाक 10 मिनटां आसा आणि रांदून जालें सगळें करून. जो तुमकां मेनू सांगलो पळय न्हू तो सगळो केलो. 11:30 ते 12:45 म्हटल्यार सगळें जें आसा पळय न्हू करून जालें. आनी इतलें टायर्ड जालें. तोंड बी पळयात कितें जालां तें. केस बी जस्ट न्ही भजी जी आसा पळय ती करपाची उरल्या. पिठी घालून दवरल्या. फ्लावरांक सगळें क्लीन करून कट करून मीठ बी लावन दवरला. तर पयलीं न्ही मामी कापयला हांगासर म्हणल्यार आमच्या घराचे जे ऑपोजीट रावता पळय तिका. सो शास्त्र करपा लागो मागीर तें. आनी मागीर सवाशिणी कापयला. तर तिका मागीर कपला लायतले. पयलीं देवाचें करपा जाय न्ही तें. तर मामी रेडी जावन येता हाडपा लागली. आनी हांव इतलें टायर्ड जालां म्हाजे कडेन आनी रेडी जावपाचें बी कापस्तात ना. इतलें टायर्ड जालां. मागीर कितें जाता खूब टायम उबें उरता न्ही किचनान रांदपाक. सो तेका लागून पांय बी दुखपा लागले. तरी हो आसा मातशें हेल्प करता थोडी. म्हणून मातशें बऱ्या पडटा. कितें मातशें कर रे घाल रे म्हटल्यार करता न्ही. स्टील आनी गरमी जाता. पावस ना न्ही. आनी पावस आसल्यार मग गरमी जाता. पावसूय बी ना आनी गरम जाता सगळें. सो गरमेन आनी टायर्ड जाता. तर पळोवया मामी केन्ना येता ती. हांव जस्ट हेचेरूच एक तुवालो उडयता आनी म्हाजें काम कांय ना. तीच करतली न्ही सगळी. सो रेडी जावन बी कांय फायदो ना. साडी बिडी न्हेसता मागीर आनी गरमेन जाम जातलें. ओके. सो मामी येतकीर मागीर रिच्युअल करा दाखयता तुमकां मागीर कशें कितें तें. 5 मिनटं बसली न्ही तो जेवता परत येता. जीव मार म्हाका रेस्ट घेवूं जाय त्याने. हळद पीक जरी घाल म्हणजे 5 सगळे 5 यांचे सायडीन घालू काय घाल कशी मोदी काही दीत तुक सगळें. एक 2 दवरता. हांग पानां बरोबर तुमी ओके. हय कितलें ल्हान नाजूक तो अशें न्ही. हय गरम जाता म्हणजे ना जेवण डब्बा होता आता वयता तुम्हाला जाय जाल्यार वचचें ना जाल्यार येता पूण मगे अशें पलटी मार ल्हान ल्हान घालून गो. 2 करा. मामी थोडे वेळात काय ते मामा वाढून घेतोस कुडकी बरें वाडची बी पडना चवसकून. नाल्ल तुका जाय. ओला ती फाती दिवती का दोन्ही दी. क्लिप आसा आदत तो लायला आहे 8 दीस तर 8 दीस तरी मागली.
ती फ्रीजा दवरून म्हणून ते काय नाही माझाही घडलं वचून हे करून येऊन घे आणि मागीर वचून ते हे कर नाले काकडे तुझे 4:30 वयर दवरू का अशी देऊ ना घालतं ती घालून वयता असताना घाल घे एक एक तरी घालो मग ती वर जाता मगे आणि हे घाला मोठी लास्ट आहे पाना विडी काय दौडलं पण आणि हे दोरचे सगळे इवनिंग मी 5:45 जाली आणि आमचे जे कितें आयचे रिच्युअल्स आशिल्ले पळय ते जाले कंप्लीट सो सगळें जातकीर ती बी वयतकीर मातसो रेस्ट केलो आणि आतां न्ही सांजची 5:45 जाल्यार पावस बी जो आसा पळय ना पडपाक स्टार्ट जाला आणि हे पळय कितें रे जादू शाळो जाला गाडी तूं हांगा पावल तर जालें पावसाळ्यात शाळा जाता सो हे न्ही हांगासर हो गाडी धुयतालो तर गाडी धुयता पावस येयलो आनी पावस येयलो म्हण रेनकोट घातला आनी गाडी धुयता सो आसा सकाळच्यान आसोर आशिल्लो बट तशें करून वत नाशिल्लें काळोख करून जसो तुमकां सकाळी दाखयला पळय तशेंच आशिल्लें दमटी असो तर हो गाडी धुयतालो तितल्या पावस येयलो मदीं मदीं उदळ बीन पावस पडटालोच आणि गाडी धुवप कंपल्सरी न्ही रे कितेंय जा ते आनी धुयनाका चल यो भितर भिजनाका पावसाक सो तर आयचे जे कितें आमचे रिच्युअल आशिल्ले पळय ते जालें कंप्लीट जस्ट तुमकां सांगलें न्ही देवाक एक देवाचो मान काडपाचो आनी तिका मामीक कपला लावपाचें म्हणून सो तेच आशिल्लें तें सगळें केलें आनी मागीर दनपारां जेवण घेवन मातसो रेस्ट घेतलो आनी आतां 5:45 जाल्यार रेस्ट इन सेन्स तुमकां तर खबर आसा रेस्ट म्हणा न्हिदप ना जस्ट अशेंच बेस्ट रेस्ट असो न्हिदपाचें तसले तो प्रोग्राम म्हाज्या लिस्टान ना रुटिनान तर नाच म्हाका न्हीद बी येना कितली ट्राय सुद्दां केली जाल्यार तर जें कितें आसा पळय तें जालें आयचें सगळें बरे भशेन आनी जशें करपाचें आसलें पळय तशें केलें आतां तुमच्या ते सायडीच्यान कोणाकोणागेर असो रिच्युअल बी आसा जाल्यार कमेंट करून सांगा आनी तुमी कशें कितें करतात ते म्हणल्यार थोडीं जाणां फुलां आसता पळय त्याच दिसा करता आसतलो म्हळ्यार बेबी शावर ज्या दिसा आसता पळय त्या दिसा करता आसतले अशेंच करता आसतले दुसरे भशेन करता आसतले प्रत्येकाली आपली वेगळी वेगळी हें आसतली करपाची सो कशें आपल्या हितून आसता पळय तशें करून हो रिच्युअल जो आसा पळय न्हू तो करपाचें हांवें आमच्या भशेन कशें करता पळय जशें म्हाका सांगलें पळय अशें करता म्हणून त्या रितीन हांवें करून घेतलो आनी आतां जें कितें आतां लोकांक इन्विटेशन आनी कितें आसा पळय तें सगळें त्या बेबी शावर ज्या दिसा आसतलो पळय त्या दिसा तो केन्ना तो तुमकां कळटलो बेगीन आतांच डेट जी आसा पळय ती रिवील करना हांव सो तुमकां कळटलें आनी एक थोड्या दिसांनी म्हटल्यार जशी जशी तयारी बी स्टार्ट जातली पळय न्हू तेन्ना तशें तुमकां कळटलें आजून तयारी बी जी आसा पळय ती कांय स्टार्ट जाली ना सो तेका लागून तुमकां कळना कळटलें तुमकां फुडें फुडें मागीर ओके हे पुरो तेचो यो भितर सो चलो आयचें जें कितें आशिल्लें पळय तें हांगासरच एंड करता म्हळ्यार आयचो जो कितें व्हिडियो आशिल्लो पळय तो हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळें अशेंच नवे नवे व्हिडियो घेवन फाल्यां सांजचे तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज अशेंच पळयत रावात व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका जर तर तुमी कोणी चॅनलाचे नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करा चलात मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय हो आतां गाडी धुयतालो ते कितें करपाक लागलो रे पण पावसा भिजोन बी कितें पळया दाखयता पादुका शाळो येयलो घालच ना न्ही खंय वचत ना न्ही घालून पावस इतलो पडला झाडांक बी सगळ्या शेळो तर जालोच रे झाडांक बी सगळ्या कीड लागल्या सगळी हे सायडीच्यान ही झाडां बी सगळी पयर आनी 2-3 चिड्यो काडून मारल्यो
तर अजून ह्या सायडीच्यान तिथले पोना आहे भवन फाटले ते सायडींच्यान काढलेले कीड लागली ती असू मागीर पावस ना तेन्ना करची न्ही तेतून जाईन ते तेका सोडनाका जाय ओके चलो करू एका हांव आतां भितर बाय बाय